गोयच्या राजकारणात पेडणे मतदारसंघ परतून एक फावट चर्चेच्या केंद्रात आयला। विधानसभा वेंचणुकेक अजून वेळ असलो तरी राजकीय वातावरण पयलींच गरम जावपाक लागला। एके वटेन सध्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी दुसरे वटेन वरिष्ठ फुडारी बाबू आसगांवकार हांचे मदीं उतरांचे झूज चड खर जायत आसा। उदरगत मोपा इमानतळ, रोजगार, सन्मान आणि पक्षांतर्गत असंतोष अशा जायत्या विशयांचेर आरोप प्रत्यारोपांची माळ सुरू आसा। भाजपाचे तिकेटी खातीर जायते नवे उमेदवार मैदानार देवले। पेडणेचे राजकारण आनीक रंगीत जाला। शेवटाक पेडणेकारांचो कौल कोणाचे वटेन वतलो हे सध्या मोठे कुवाडे। गोंयांत विधानसभा वेंचणुके खातीर धोलार बडी पडल्या, मात अजून खंयच्या म्हयन्यात ते फायनल जावंक ना। कोण म्हणटा नोव्हेंबरान डिसेंबरान, जाल्यार कोण जानेवारी फेब्रुवारीत जावंक शकता म्हणटा। पुराय गोंयभर वेंचणुकेच्या तयारीचे सध्या गरम वारे घोळटा। लोकप्रतिनिधी तर वचत थंय नदरेक पडटा। आता पेडण्या मतदारसंघ पळयत जाल्यार बरोच व्हडलो आसा। आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच पॉलिटिक्सांतलो खाप्पो राजकारणी बाबू आसगांवकारान पेडण्या मतदारसंघात सेगीत वेंचणूक लढयत आसा। ताणें आपल्या राजकीय कारकिर्दीत साबार पक्षांनी हुडयोय मारल्यात। त्या उपरांत परत पेडण्या भाजपाच्या तिकेटी खातीर अटीतटीची लढाई चालूच आसा। आल्लेकर सध्या लोकां बरोबर बरोच घोळटाना पळोवपाक मेळटा, जाल्यार भाजपांतलोच बाबू 100% वेंचणूक लढोवपाचे उतर दिता। सध्या पेडण्या भाजपाचेच आल्लेकर आनी बाबू एकामेकाक वयर काडच्या बदलाक एकामेकाचे पांय ओडपाक लागल्यात। बाबूक आतां कितें उरला, तो म्हातारो जाला, तो वयर वचपाच्या वाटेर आसा। ताची मान लेगीत हालना, ताका चलपाक जायना, तो लोकांची दारां कितें भोंवतलो। पार्टीक बाबू नाका आसलो म्हूण ताका मडगांवां धाडलो अशें आमदार आर्लेकर सांगता। जाल्यार बाबून विकासाच्या प्रस्नावयल्यान आर्लेकराचेर थेट फार पेटयल्यात। आमदार आर्लेकरान विमानतळार पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिवपाच्या हेतान कांय उलोवंक ना। म्हाका भाजपा वाल्यांनी फसयलो, मडगांव व्हरून म्हाका पॅक केलो। आल्लेकरान पेडणेकारांक रस्त्यार हाडले, तशेंच आल्लेकर कांय फायद्याचो ना, सगळे कॉम्प्रोमायज लोक। तशेंच सनबर्ना वेळार आल्लेकरान पयलींच बरोच बोळ केलो, मात बेगा पडल्या उपरांत पॅक जालो असो सणसणीत आरोप बाबून करत ताच्या नांवान बोटां मोडली। ह्या विधानांनी आतां कितले तथ्य आसा वा ना हें फुडारीच जाणा, मात पेडणेकारांचो कौल ह्या फावटी कोणाक ही येता ती वेंचणूकच सांगतली। पेडणेकार बाबू आसतना आल्लेकराक आमदार म्हणून वेचून हाडू शकता, जाल्यार आल्लेकर आसतना बाबूक कित्याक ना, हेंवूय चिंतपा सारको प्रस्न। व्हडल्यो नोकरी दिल्यो, पण माझी नोकरी म्हणटी फुकट हर एक भुरग्यांक, पण सगळ्यांक दिवं शकना। म्हणून आज हांव भायर सरला एम्प्लॉयमेंट प्रश्न घेवन नोकऱ्यांचो आनी नोकऱ्यो आमी सगळे समजताले किंवा एअरपोर्ट येवन आमचो नोकरीचो प्रश्न सुटतलो। ह्या आमदारान तोय प्रश्न सोडून ना। ह्या आमदारान जेन्ना आमच्यो नोकरी आयल्यो आमकां नोकरी खंय मेळ्ळ्या, आमचे टॅक्सीवाल्यांक पार्किंग खंय मेळ्ळें। आमचे टॅक्सीवाले आरड मारतात, लोक आरड मारतात की आमकां नोकऱ्यो ना म्हणून। आनी ह्या एअरपोर्टाचेर ह्या आल्लेकरान एक शब्द एसेंब्लीन उलोवना आमच्या नोकऱ्या खातीर, एक आवाज ना। ह्या रितीन थंड पडलो म्हणून हांव भायर सरलो की ह्या एअरपोर्टा वयल्यान सगळ्यांनी ह्या बीजेपी वाल्यांनी लूट केली। ह्या बीजेपी वाल्यांनी सुद्धा हो एअरपोर्ट हाडून म्हाका फसयलो, म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो की हांव उलोवपाक शकना, उलयचो न्ही म्हणून, कारण हांव पेडणेकारा खातीर झगडटा। म्हाका थंय येलो, मडगांव येलो आनी म्हाका पॅक केलो। हांवें म्हणलें देवा तो आल्लेकर हाडया निवडून, पण देवा म्हणलें ह्या बीजेपी तरी आमचें काम करतले, आमच्या भुरग्यांक कामां लायतले। पण ह्या बीजेपीन सुद्धा त्या आल्लेकरान कांय करूं ना, ते करूं ना, पण बीजेपीनय करूं ना। सारको रस्त्यार उडयलो हो मतदारसंघ। अरे हाडलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी, आमच्या लोकांनी, हेंकां एअरपोर्ट हाडपा हेंकां ताकद आसलेली, आनी ह्या आल्लेकरान तर एक जाप काडून हाडलो। हें केन्नाय फील जाता। तुम्ही माझेर विश्वास केला, माझ्या दारगड मतदारसंघान सुद्धा माझेर विश्वास केला की बाबू मुखार काढू शकतो म्हणून हे सगळं। म्हणून बीजेपीचो तो राजीन आल्लेकर आलो, त्याका सुद्धा उडयलो, बाबू परत हाडलो। बीजेपी आसतना त्याका उडयलो। हांगा ह्या आल्लेकराक आमी चान्स दिलो की आल्लेकर आनी आमची बीजेपी कितें करतली म्हूण आमकां, पण त्या दोगां कडेन जावं ना। बीजेपीनी कांय करूं ना, आल्लेकरांनी कांय करूं ना। आणि हे जे आमदार आहात तर आल्लेकर आहात, कोरगांवकर, हे कांय फायद्याचे ना, सगळे कॉम्प्रोमायज लोक। सनबर्न जालो
जाऊन सन्मान जालो, करपाक कोणी दिलो? ह्या आमदारान, आल्लेकारान आनी त्या कोरगांवकारान. विरोध कोण बाब मारतालो, आरण मारतालो. सगळी बॅगां पडल्या उपरांत जालो थंड आनी केलो. खाली महिला गेले आनी खाली यूज करून घेतले. जब जनता फैसला करती है तो बड़े बड़े तख्त हिलते हैं अशें एका सिनेमांतलो डायलॉग याद जाता आनी पेडण्या ते दिसू लागू जाता. पेडण्याचे लोक फुडाऱ्यांक भोवमतान निवडून हाडून खुर्चेर बसोवंकूय जाणा आनी तांचे 5 वर्सांचे कार्य पळोवन तांकां शिकवण शिकोवपाकूय जाणा अशें म्हणपाक अतिदाय जावचें ना. आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी खाप्पो फुडारी बाबू आसगांवकार रिंगणांत देविल्ले आसतना आतां MGPचो राजन कोरगांवकार तशेंच सध्या अपक्ष उमेदवार आशिल्ले डॉक्टर संजय कोरगांवकार, विलास तांबोस्कार, आदले निवृत्त मुखेल अभियंतो उत्तम पार्सेकार जो आदी पूजा नायक जॉब स्कॅम प्रकरणात घुसपिल्लो ताजोय आस्पाव आसा. आतां मजेची गजाल म्हटल्यार सध्या MGPचे राजन कोरगांवकर सोडल्यार भाजपाच्या पेडण्या तिकेटी खातीर आमदार प्रवीण आल्लेकार, बाबू आसगांवकार, डॉक्टर संजय कोरगांवकार, उत्तम पार्सेकार आनी विलास तांबोस्कर हे सगळ्यांनी भाजपाच्या तिकेटीचेर दोळो दवरला अशी वावडी पातळा. आल्लेकार आनी बाबू भाजपाचेच, मात तिकेट एक दितले कोणाक? ह्या फावटी तर पेडण्या हेर पक्षाची बरीच नेटान तयारी चल्ल्या. आमदार प्रवीण ह्या फावटी भाजपाची तिकेट आपल्याक म्हणून फात मारून तयार आसा जाल्यार आल्लेकारानच म्हणिल्लो जाणटो जाल्लो बाबू भाजपाच्या तिकेटीचे वेंचणूक लडोवपा खातीर बाशिंग बांदून आसा. आतां पावसांत अळमी येता तशे नवे नवे उमेदवारय एक एक मुखार येत आसतले. पेडण्या सध्या राजकारण पळोवपाक सारकें आसा. पेडणेकार आतां आसा ताकाच खुर्चेर परत बसयतले काय नवो हाडटले तें पळोवप म्हत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.